गोंयांत खणकाम सुरू जाल्ल्यान आतां ट्रक मालकांची अपेक्षा आनी मागण्यो मुखार येवपाक लागल्यात। मंगळारात सावड्डे वाठारांत चल्ले ट्रक मालकांचे बसकेंत रोजगार, उरिल्ले शुल्क आनी आर्थीक अडचणी हे प्रश्न मुखार आयल्यात। ही मागणी नेमकी कितें आनी सरकारा कडल्यान खंयच्यो उपेक्षा उक्तायतात, पळयात पुराय बातमी। आनी एक मुद्दो आमी कंपनी कडेन मांडलो, म्हणजे कमिटी कडेन। आमी आतां ज्यो आमची गाडी बंद आसात तांकां आतां नाल्यार एक 50-50 हजार आमचे हितून अकावंटांत घालचे ह्याच पद्दतीन की कंपनीच्या नांवार आमी ते कितें टॅक्स जावं इन्शुरन्स जावं ते भरतले। फाल्यां जर काम कितें अशें तशें जालें जाल्यार तेगे पयशे ते हितूंक आमी गाडयेक ते यूज करतले अशें म्हणून आमी कंपनी कडेन डिमांड केल्लो। पूण तोय तो कंपनीन आमकां तो लागी गेलना, ते आमी ते करूं शकना अशें म्हणलें आनी आमकां तेणी भायर दवरलें। आयज आमगे डिस्कशन म्हणल्यार कॉमेंटोन आमगे एक वकात दिलो की कॉमेंटोन ट्रान्सपोर्ट चालू करता म्हणून। ते तांकां कमिटींक आमकां आयज आमकां मिटिंगाक आपयल्लें, पूण तें डिस्कशन जालें की ट्रान्सपोर्ट कसो चालू करपाचो। ते आमी तेंचे कडेन थोडे एक विशय मांडले, जे पयलीं जे आमगेले इश्यू आसले ग्रीन टॅक्साचे जावं 50 रुपया चार्जाचे आनी कसले इश्यू ते आमगे सॉर्ट आवट जाले काय ना। पूण तेजे जर विशय आमी जर विचारलो जाल्यार ते म्हणटा आमगेले एकूय आमगेलो सॉल्व जालो ना। म्हणटकीर आमी थोड्यांनी कितें म्हणलें, तशें जाल्यार तुमी चालू कित्याक करतात? जाल्यार ते कितें म्हणपाक लागले, आमी टॅक्स भरला, आमी ड्रायव्हर हाडल्यात, आमी गाडी मेंटेनन्स केला। हांवें म्हणलें गाडी मेंटेनन्स केल्या, टॅक्स भरल्या, सगळें भरलें, पूण टॅक्स ग्रीन टॅक्साचो काय इश्यू म्हणल्यार आमगेलो अजून जालो ना। पूण तुमी कशे पद्दतीन चालू करतात? ना आमगे सगळ्याक गाडी चालू आसा न्हू, म्हणटकीर आमी काय ते ट्रान्सपोर्ट चालू करतात। म्हणटा आमगेलो पर्पज जितलो आसलो, आमी तांकां विचारलें कितले म्हयने काम मेळटलें, ते म्हणटा 1 म्हयनो काम मेळटलें। आनी मागीर म्हणपा पावसाक बंद। आमी म्हणलें 1 म्हयन्या कामाक लागून ट्रान्सपोर्ट कित्याक चालू करया? त्या 1 म्हयन्या लागून आमकां ड्रायव्हर हाडचे पडले, टॅक्स भरचे पडले, बाकीच्यो कितल्यो फॉर्मेलिटी आसात त्यो करपाक पडल्यो, त्यो करचे परस आमी पावस जातकीर आमी चालू करया हो विशय आमी मांडलो। जाल्यार कोण आयकोपाक तयार ना। ते म्हणटाकीर आमचे टॅक्स आमी भरलेले आमी चालू करता, तेच बरोबर आमकांय ते आमकां चालू करपाक आमकांय मागीर हें मेळटा। कितें सगळें चालू करताले आमी कित्याक बंद करया? पूण आमी चलयतले जायते जाल्यार आमकां लॉस करून ते चलोवचें पडटा। सो पयलींचे जे प्रॉमिसीस आसलेल्यो त्यो सीएमान केल्या तुमच्यो? पयलींचे प्रॉमिस आसले ते आमगे अजून एकूय फुलफील जालो ना। ग्रीन टॅक्सा जर अजून काही आमगे इश्यू तो तसोच आहा, तो पेंडींग आहा, तो आमगे कांय हें केलो ना। बाकीची रेट कितें आहा पळय, रेट कितें म्हणटा 20 रुपया आमकां कितें दिल्या, आनी डिझल आमकां मार्केट रेट। पूण तशें पळोवंक गेल्यार आमकां तेजे 200 रुपया कितें तरी प्रॉफीट जाता। 200 प्रॉफीट जालें जाल्यार ते सगळे आमगेले जे आतां मेंटेनन्स जे जाता गाडयेचें, जे स्पेअर पार्ट्स म्हण बाकीचे ते तुगेले हाय वाडलेले आहा, ते तितूंकच वयता। प्लस आमकां जाल्यार 200 रुपया फायद्याचा आनी 200 रुपया आमकां एड करून ती गाडी आमकां चलोवची पडटा। ट्रान्सपोर्ट चालू जाता म्हणटालो, कितें जालें आवर? आज ही मिटींग आमी कॉल आउट केल्ली ती फोमेंतो ट्रान्सपोर्ट खंय तरी फ्रेश मायनिंग स्टार्ट करता म्हणून खंय तरी काल आमी आमची मिटींग आपयल्ली फोमेंतो। तेन्ना आमचे राजू कुमारा कडेन फोमेंतोच्या मॅनेजरा कडेन मिटींग जाली, थंय ताणें सगळे आमी मुद्दे उपस्थित केल्ले, ते मुद्दे ताणें मॅक्झिमम ताणें मान्य केल्ले आसा। तेन्ना खंय तरी आमचो रेटी बी 20 रुपयाचो चिल्लर आसा तितून म्हणल्यार पर किलोमिटर सुमार, आनी डिझल मार्केट रेट। आनी आज हांगा मिटींग जाली तेन्ना मॅक्झिमम असो सपोर्ट आसा की काम स्टार्ट करचें अशें लोकांचें म्हणणें आसा। पण तुका तेन्ना आमी मेजॉरिटीन लोकांक जाय तेन्ना हांगा परिस्थिती बिकट आसा। कितली वर्सांनी 14 वर्सांनी खंय तरी एक्सकावेटींग मायनींग म्हणटा तें स्टार्ट जाता, तेन्ना हें मायनींग स्टार्ट जाता तेन्ना आमी म्हजेंय म्हणटा तशें की सगळ्यांनी एकट्यान सपोर्ट करूंक जाय आसलें। कारण खंय तरी एक स्टार्ट जाता मागीर दुसरी स्टार्ट जाता, दुसऱ्या तिसरी स्टार्ट जातलें, तेन्ना खंय तरी हांगा व्हडलो उद्योग वाडटलो, लोकांचे पोटां भरतलीं, सगळें मार्केट चलतलो, तेन्ना सगळ्याक गरज आशिल्ली। जाल्यार खंय तरी हे ट्रान्सपोर्ट बिरेस्ताराच्यान ताणें आमकां सांगलें डॉक्युमेंट हाडून दी आनी हो ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट जाता। तेन्ना मेजॉरिटीन आमी सगळ्यांनी येस म्हणिल्लें आसा आनी हो ट्रान्सपोर्ट आमी बिरेस्ताराचें स्टार्ट करता।